नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। मिझोरामच्या विधानसभे खातीर एका पावंड्यात जावपी मतदाना खातीर आनी छत्तीसगडांतल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीर केल्ले उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आयचो निमाणो दीस। उमेदवारी अर्जाची तपासणी पुराय जाल्या। मिझोरामच्या सगळ्या 40 आनी छत्तीसगडांतल्या 90 विधानसभा सुवातांमदल्या 20 विधानसभा सुवातांचेर 7 नोव्हेंबराक मतदान जातलें। मध्य प्रदेशात जावपी एकाच पावंड्यातल्या मतदाना खातीर आनी छत्तीसगडांतल्या दुसऱ्या पावंड्यावेल्या मतदाना खातीर उमेदवारी अर्ज 30 ऑक्टोबर मेरेन दाखल करप शक्य आसा। मध्य प्रदेशातल्या 230 आनी छत्तीसगडांतल्या 70 विधानसभा सुवातां खातीर 17 नोव्हेंबराक मतदान जातलें। केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लीत सहकारी निर्गत हाचेर आधारीत राष्ट्रीय बसकेक संबोधित केलें। आयज राष्ट्रीय सहकार्य निर्यात लिमिटेड म्हळ्यार NCEL लोकां खातीर वेबसायट आनी ब्रोशराचें केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी विमोचन केलें। ह्या कार्यावळीक वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें की आयज देशाचे साबार शेतकामती सेंद्रीय शेताची लागवड करतात। देशांत सेंद्रीय शेता खातीर प्रोत्साहन दिवपा हेतान केंद्र सरकारान साबार पावलां उखल्ल्यात आनी सहकार क्षेत्राक घटमूट करपाचो वावर सुरू आसा। मजगतीं केंद्रीय सरकारची मोख आनी शेती पदार्थांची निर्गत वाडोवपाक आनी शेतकामत्यांक सशक्त करपाचो हेत केंद्र सरकाराचो आसा। ढेर सारे उद्देश्यों के साथ बहुत सोच विचार कर की गई। निर्यात बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य है और निर्यात में विशेषकर कृषि निर्यात बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि का है। मजगती केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हांणी ह्या वेळार आपले मत उक्तायलें। निर्णायक नेतृत्व में आज जो विश्वास भारत के प्रति पूरे विश्व में देखने को मिलता है, मुझे लगता है यही मौका है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यही समय है, सही समय है हम सब के लिए कि हम निर्यात को अपने काम में अपनाएं और निर्यात के साथ जुड़ने का काम करने के लिए और आगे आए। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो एक कल्पना की है नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड की, NCEL की, ये कल्पना से मैं समझता हूं कि पूरा जो बड़ा क्षेत्र है सहकारिता का, जिसमें लगभग 8 लाख से ज्यादा पूंजीकृत संस्थाएं हैं और लगभग 29 करोड़ सदस्य भारतवासी जुड़े हुए हैं, ये एक प्रकार से देश की उन्नति और खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र के बदलाव, ग्रामीण क्षेत्र की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव ये NCEL का बनना और इसका निर्यात के क्षेत्र में जुड़ने से आगे देखने को मिलेगा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी आयज नवी दिल्लीत नेहरू पार्कात G20 वृक्षारोपण कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या कार्यावळीक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीक उलयतना विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलें की सतत उदरगतीची मोख, हरित विकासाची कबलात, बायलांच्या नेतृत्वाक उत्तेजन दिवप, डिजिटल भौशीक कार्यावळीचें समर्थन करप आनी पर्यावरणाक अनुकूल अशी जीवनशैलीक प्रोत्साहन दिवप हो फाटल्या म्हयन्यांत नवी दिल्लीत जाल्ल्या G20 शिखर परिशदेचो मुखेल हेत आशिल्लो। The G20 was very much the subject of conversation. A lot of people were still a little surprised that the G20 could bridge what were strong positions and deep divides. Many other countries also took particular satisfaction at the permanent membership of the African Union in the G20. But overall, there was a sense in global diplomacy, really, that this G20 actually delivered very substantively on what were the most pressing issues of the day, and that quite honestly turned out far better than most people expected. पंचवाडी फिडराच्या भुईगत वीज सरयो आनी सद्याच्या ओव्हरहेड 11 केव्ही लायनीचे पंटेमळ उपकेंद्रातल्या भुईगत केबलिंग सिस्टमात रुपांतरीत करपाच्या कामाचो पायाभरणी सुवाळो
पंचवाडी पंचायत सभाघरा लागसर जालो। ह्या वेळार वीज मंत्री सुनील ढवळीकर, सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि सावड्डेचे आमदार डॉ गणेश गांवकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना वीज मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी सांगलें की गोंय सरकारान वीज खात्यान क्रांती घडोवपाचो निर्धार केल्लो असून जुनी उपकरणां बदलून त्या जाग्यार नवी उपकरणां बसयतले। नवीन वीज यंत्रणा बसोवपा खातीर 1800 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या। खेरीज केंद्र सरकारान 789 कोटी रुपयांचो निधी लेगीत मंजूर केल्लो आसा। हांकां 1965 हांव तेन्ना मराठी प्रायमरीत शिकतालो हाऊसाहेब मानोडकरां समज ज्यो कंडक्टर्स आसात ते घालून गांवांत लायटी वापरतात आनी त्या एसटी कंडक्टरान तर हातूंत बसून कोणी हातूंत जावंक नाशिल्लो पूण काही मंत्री जाले आनी तांणी आपल्या विभागांत एलटी कंडक्टर टीम केले आनी फुडें अंडरग्रावंडूय केलें त्या बद्दल हांव कांय म्हणना पूण तें रिवोल्यूशन जवळ जवळ 20-25 वर्सां नंतर जावपाक जाय आशिल्लें तें जावना म्हणजे जे एसटी कंडक्टर 1965 आशिल्ले ते तशेच आसा आनी जे एलटी कंडक्टर आसा तेही कंडक्टर तशेच आतां ह्या खातीरूच तो लॉस ऑफ रेवन्यू आनी लॉस ऑफ पावर जाता खूब म्हत्वाचो आसा। खंयची गोश्ट तेन्ना लॉस जाता घरांत सुद्दां काही घडीच गोश्टी लागून जर पगार येता तो लॉस सायकल म्हणजे केलो जाल्यार त्या घराची परिस्थिती कशी येता त्या खातीर हो लॉस तेन्ना आमी कंट्रोल करतले ऑलमोस्ट अबाउट 13% लॉस नॉन रेवन्यू इलेक्ट्रिसिटी आसा आनी तो आमी सिंगल डिजिटीचेर हाडपा खातीर प्रयत्न आसा आनी ते जातलेय बी येणाऱ्या 2 वर्सांत तो सिंगल डिजिटाचेर तो इट वील नॉट बी 0 बट डेफिनेटली इट वील बी लेस दॅन 10। आयज अजय उपक्रमा खाला 143 लोकांक घेवन 6वें विमान इस्रायलच्यान भारतात आयलें। ह्या विमानात 141 भारतीय जाल्यार 2 नेपाळी नागरीक आशिल्ले। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री फगन सेकुलस्ते हांणी प्रवाशांक येवकार दिलो आनी उपरांत पत्रकारांक संबोधीत केलें। देखिए, हम सबका स्वागत करते हैं। हमारी ये 6ठी फ्लाइट है 143 जो वहाँ से लोग आ रहे हैं इजराइल से और उन सबके स्वागत के लिए सरकार की ओर से और सरकार के पूरी ईमानदारी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं और बाकी भी जो लोग आने वाले हैं उनका सब फॉर्मेलिटीज के बाद धीरे धीरे हम उनको भी यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं और अपने स्वदेश जितने लौट रहे हैं उन सबका हम स्वागत कर रहे हैं। राज्य सरकारान आपल्या नातलगांच्या मरणा उपरांत अवयवदान केल्ल्या कुटुंबाचो सत्कार केलो। हातूंत प्रद्युम्न सोनी, अंगद सरोज, विश्राम रेडेकार, शीला मोरायस हांचो गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांच्या हस्तुकी भोवमान जालो। नमन दिवस ही कार्यावळ दोनापावलच्या राजभवनाचेर आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार उलयतना राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांचे स्टेट ऑर्गन टिश्यू अँड ट्रान्सप्लांट संघटनेचे उपकार मानले। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी अवयवदानाची प्रक्रिया सुरू जावची म्हणून बांबोळे हॉस्पिटलांत तयार केल्ल्या पायाभूत सुविधा खातीर तांचे कौतुक केलें। And in Goa for our health activities. May God bless all of us. And I request you a visionary on sustainable development of Goa. I hope we will be able to get more and more from this present ministry. And of course, regarding organ donation in India is concerned, the 1994 Act is there, and there are so many strict conditions are there. I don't know, I'm not making any comment on that. Transplantation of human organ Act 1994, whether it is a Comprehensive Act, what are the practical difficulties, we look into it. आणि आता वचूया खेळामळार। चीनातल्या हेंगझू हांगा चालू आशिल्ल्या 4थ्या आशियाई दिव्यांग खेळा सर्तीत भारतान 12 पदकां जिखून सुरवात केल्या। हातूंत 4 भांगरा पदकां, 5 रुप्या पदकां आणि 3 कांश्या पदकांचो आस्पाव आसा। नेमबाज सर्तीत अवनी लेखरा हांणी 10 मीटर रायफल सर्तीत चीनच्या जोंग इजिन हाका हारोवन भांगरा पदक जोडलें। 50 मीटर मिक्स पिस्टल रायफल सर्तीत
16 वर्सांच्या रुद्राक्ष खंडेलवाल हांणी रुपया पदक जोडले जाल्यार 347 श्रेणींतल्या दादल्यांच्या उंच उडयांच्या सर्तीत निशाद कुमार हांणी भांगरा पदक जिखलें। बायलांच्या कॅनोईंग सर्तीत प्राची यादव हिणें भारता खातीर पयलें रुपया पदक जोडलें। तांणी बायलांच्या कॅनोईंग VL2च्या निमणे सर्तीत हें पदक जिखलें। आनी क्रिकेट आयज संवसारीक मर्यादीत षटक क्रिकेट सर्तीत पाकिस्तान आनी अफगाणिस्तान हांच्या मदीं चेन्नईच्या चिदंबरम स्टेडियमाचेर खेळ सुरू आसा। पाकिस्तानान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी स्वीकारली। निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना पाकिस्तानान 31 षटकार 145 धांवड्यो केल्यात आनी ताचे खातीर तांणी 3 गडे वगडायल्यात। काल धर्मशाला हांगा जाल्ल्या खेळांत भारतान न्यूझीलंडाचेर 4 गडी राखून जैत जोडले। न्यूझीलंडान सुरवेक फलंदाजी करून सगळे गडे वगडावन 273 धांवड्यो काडिल्ल्यो। हातूंत डॅरिल मिशेल हांच्या 131 धांवड्यांचो आस्पाव आसा। भारताच्या मोहम्मद शमीन 54 धांवड्यांनी 5 गडी बाद केले। ते ह्या खेळाचे सामनावीर थरले। भारतान 274 धांवड्यांची मोख 6 गडी वगडावन 48 षटकां साध्य केली। जाल्यार विराट कोहलीन 95 धांवड्यो काडल्यो। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।